आता तुम्ही रिनोव्हेशन केले की कोण केस फाटी त्याने रिनोव्हेशन केले जाणा तेन्नाच आमी आता इतके बरे नाशिल्ले म्हाजो चेडो हांगा स्कुलान येयला तेन्ना सगळे मोडके तुडके अशें बरे नाशिल्ले सो तेजे नंतर हांगा सगळे रिपेरिंग जालें सगळें जालें बरें जालें. आता काणकोणा पासून MP हॉल कितके बरे आसा तशें आमचे हांगा करपाक ऑर्डर येयला पण जायना. जे कोर्ट केस आसा पळय तो सॉल्व जाल्या शिवाय आमचे कांय जावपा ना. तरी आसतना आमी एक पिटिशन फायल करता आता कित्याक वायल्ड एनिमल येतात कितल्या रानांसून इतले येता फोटोज तुमकां पळयल्ले आसतले तुमी तरुण भारत कितें कितें घातिल्लें आसा ग्रुपार बी घातला अशें सगळे बाउंड्री लायन जाय ही बाउंड्री लायन तेंचे घालपाक तेंकां ऑर्डर ना कोर्टानसून ती बाउंड्री लायन घालपाचें ना अशें आसा. पण ती बाउंड्री लायन आमकां जाय आनी कितें कितें भितर सरता आमची भुरगीं आसात आतां आनी भुरगीं खूब जाल्लेलीं आसा म्हणटकीर हे करपाक लागून आमी सगळे एकवट जाय न्ही आमचो ते कोर्टात पिटिशन फायल केलें आसा MP हॉल आतां आसा आनी कितें सगळे आमकां हांगा फेसिलिटी मेळपा आसा सगळे नवोदयान मेळटा आमकां मेळना आमच्या भुरग्यांक मेळना कित्याक मेळना एकवट ना जालें कोर्ट केस आसा तेका लागून आमच्या भुरग्यांक मेळना हो कोर्ट केस सॉल्व जाल्या शिवाय आमकां मेळना. ते आयचे रेटीन ते फंड आयचे रेटीन मागतात आयचे रेटीन दिवं शकता. ही जमीन जी अलॉट केल्या तिका पयलीं पासून प्रॉब्लेम आसा मालकांची कोण मालक आसा तेंची कितें मागणी आसतली पण हांव इतलेंच सांगूंक शकता हेचे पयलीं आमचे वतीन जे एडवोकेट एपियर जाताले ते सुद्दां सत्तरीचेच आसा शशिकांत एन जोशी आयज म्हजे कडेन जी पयलींची फायल आसा तेतून 5 ऑर्डरी पास जाल्ल्यो आसा म्हाज्या नांवान शाळा सरकाराची सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची गोवा गव्हर्नमेंटान जी क्लियर टायटल जागा दिवपाची ती त्या टायमार दिवंक ना पार्टीची कितें रास्त मागणी आसतली. आमी जरी कलेक्टर पासून गव्हर्नमेंट एडवोकेट पासून वेळोवेळी आमी ते गोष्टीचो पाठपुरावो केलो मनोहरभाई कडेन गेले पार्सेकारा कडेन गेले आयज प्रेझेंट मुख्यमंत्री आसा तेंचे कडेन सुद्दां आमी वचून तांकां हो विशय आमी अवगत केल्लो आसा. वाळपय नवोदया स्कुलान म्हाजे भुरगीं आसात म्हाजो चेडो हांगा शिकून गेलो डॉक्टर आसा तो MBBS आतां फर्स्ट इयर तेका लागून आमी हे प्रयत्न करतात ते भुरगे गरीब भुरग्यांक बरें शिकपा मेळचें हांगा कोण भुरगीं बरें शिकून बरें जावचे तेंचे तेका लागून आमी PTC मेंबर आमी प्रयत्न करता की भुरग्यांक बरें फेसिलिटी मेळूं जाय जाल्यार हांगा सगळें बरें जावूं जाय. बरें जावपा जाय जाल्यार हे कोर्ट केस चालू आशिल्ल्यान हांगा इल्लीगल प्रॉपर्टी जाल्ल्यान ही कोर्ट केस चालू आशिल्ल्यान आमकां कांय करपा मेळना. कितें करूंक पेरंट हांगा टिचर्स कितें करूंक गेले की प्रिन्सिपाल तांकां हांगा तापोवपा येता गाळ्यो सांगता हेका लागून आमचें कांय जावच ना. आनी सगळे नवोदयान बरे बरे फेसिलिटी मेळिल्ले आसा आमचे भुरग्यांक बरे फेसिलिटी मेळना तेका लागून फेसिलिटी म्हणल्यार कितें भुरग्यांचें डेव्हलपमेंट जावं जाय न्ही एक तांकां कितें आसा ते भुरग्यांक मेळपा जाय तेका लागून आमी प्रयत्न करतात. आनी हे बाउंड्री लायन ना मेन म्हणल्यार हांगा वायल्ड एनिमल्स हे सगळे येतात भितर कितें कितें येता न्ही जनावरां आनी चेडू भुरगीं आसा म्हणटकीर हांगा बाउंड्री लायन जाय सगळे बरें जाय म्हणटकीर आमी हे प्रयत्न करता की एक पिटिशन फायल करपाचें केला कोर्टान तेका आमकां पेरंट्साचो सगळ्यांचो साथ आसा पण गव्हर्मेंटान आमची ही मान्य करून घेवपाचें की आमकां हे भुरग्यांक लागून तुमी हे कशे तरी एक हे करून आनी करपाचें बरें. आनी म्हाजो चेडो हांगा नवोदयान शिकता 8th क्लासीन आसा आनी सध्या नवोदयाचो असो एक इश्यू जाल्लो आसा की ते खुबशे प्रॉब्लम आसा आनी सायटीन तांकां सेंट्रलाचो फंड येता पूण एक्सपेंडिचर तांकां कांयच यूज करूंक मेळना आनी खुबश्यो गजाली जाता हांगा म्हणजे कंपाउंड आसा पूण तो कंपाउंड सारको ना आनी ते कंपाउंड बांदपाक बरो हे करपाक तेंचे कडेन फंड आसा पूण तांकां हे करूंक मेळना की हांगा तेंचो लँड इश्यू चालू आसा जो ओनर आसा तो हांगा एवरी टायम येता आनी आमचो प्रिंसिपल आसा तेका कामाक ऑब्जेक्शन हाडटा सो तेच्या खातीर आमी हांगा सगळे PTA मेंबर आयज जमलेले आसा सगळे पेरंट जमलेले आसा आनी पिटिशन फायल केले आसा आयज कोर्टान हे केले आसा सगळ्या पेरंट्सांचे आमी आधार कार्ड डॉक्युमेंट घेतले सगळे जाण आमी हे करता सो आमकां सगळ्या पेरंट्साचो सपोर्ट आसा सो आमी कितें करून आमचे जो प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉल्व करतले सो आमच्या वांगडा आमी CM कडेन आमच्या मागता किंवा आमच्या रुलींग MLA कडेन मागता की आमकां तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. अभ्यासान भुरगीं चड बरीं आसा पण तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा खेळपा खातीर
हे नवोदया स्कूल जे वाळपय आसा थंयसर मातशें कमीपणां आसा त्या गोष्टी खातीर. त्या खातीर आमचे पालक आनी शिक्षक कमिटी जी आसा ती एक तांकां बरेशे खेळपा खातीर इंडोर खेळपा खातीर मल्टीपर्पज हॉल अशें उपलब्ध करून दिवंक सोदता, पूण तांकां ते मेळना कित्याक की ही लँड आसा ती दुसऱ्याच्या नांवार आसा आनी तेंचें सदांच ऑब्जेक्शन आसता न्यू कन्स्ट्रक्शनाक. तशेंच आमचे बॉर्डर्स जे कंपाउंड्स बांदलेले आसा ते सगळे मोडलेले आसा आनी जंगली जनावरां भितर येतात. सो ते खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर खूब हे भयदायक आसा, कित्याक की आमकां सदांच भंय दिसता की केन्ना खंयचो जनावर भितर येवन खंयच्याय आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक ते हार्म करत म्हणून भंय दिसता. सो ते एक कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन मेळपाक जाय आसली, पण ती लँडलॉर्ड आसा तेंचे कितें डिमांडा खातीर ते जायना. सो त्या गोष्टी खातीर अशें आमच्या सीएमा कडेन जावं आमचे MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी मातसो आमकां हेल्प करपाचो आनी हे सगळे जे नवोदया विद्यालय वाळपय जे आसा तेतून थोडेशे हेल्प करपाक तेंच्यांनी सपोर्ट करपाचें. यहाँ पे क्या है कि जो लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. एक तो गर्ल्स के लिए डोमेट्री बोला तो रहने के लिए हॉस्टल कमी पड़ रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है, फिर भी यहाँ लैंडलॉर्ड का वजह से कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है. और MP हॉल वो भी गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है, फिर भी हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए नहीं मिल रहा है. इसलिए हम आज PTC की तरफ से पेरेंट्स का मीटिंग रखा था. इसमें हम सभी पेरेंट्स से बात किया है और ये बात के लिए हम PTC का तरफ से हम पिटीशन करके कोर्ट में डाल रहे हैं. और हमारा जो स्कूल का कंपाउंड वगैरह सब टूट चुका है, इसलिए भी हम गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन करवा के अगर ये हमको परमिशन मिला कोर्ट से तो वो भी कंपाउंड वाल हम बांध लेंगे. इसलिए हमारा बच्चों का भविष्य के लिए अच्छा होगा, ये हमको बहुत जरूरी है. इसके लिए हम सेंटर से कितना फंड अलॉट हो चुका है आपको? कम से कम 1 करोड़ रुपया का सैंक्शन आया है हमको. कभी आया हुआ है? अभी सर सैंक्शन हुआ 1 साल हो गया. 2 करोड़ रुपया हमको सैंक्शन हुआ है, फिर भी हमको वो काम करने के लिए नहीं हो रहा है. कभी सैंक्शन हुआ है? अभी 1 साल का पहले हमको सैंक्शन हुआ है. जब से हम लोग बच्चों के अच्छे के लिए कामकाज करने के लिए सोच रहे, फिर भी कुछ करने को नहीं मिल रहा है. तो बच्चों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा. आगे कुछ प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. इसके लिए हम पिटीशन करके कोर्ट से ऑर्डर लेके ये कम से कम छोटा छोटा कामकाज करने के लिए, अगर लैंडलॉर्ड का काम उनका पेंडिंग हो रहा है, फिर भी हमारा कामकाज करने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से, कोर्ट का तरफ से हमको परमिशन मिलना चाहिए. इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.